इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत आमी जितक्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सीज इनवॉल्व आसात, GSLC आसतली, PWD आसतली, PWD आसतले, CCP आसतले, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसतले, टुरिजम डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक जो जो टार्गेट एक्चुअली दिल्लो आसा त्या टार्गेटा प्रमाणे तेंचें काम फाल्यां आनी परवां अशे 2 दीस मेळून सोंपता. एक्चुअल गेस्ट G20चे ऑन 16th येता. तेंची एक्चुअल मिटींग विच इज ऑन द 17th, 18th आनी 19th ह्या 3 दिसांनी G20ची एक्चुअल मिटींग आसा, विच इज चेअर्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मनसुखभाई मडवी आनी स्टेट मिनिस्टर्स तेजे एक्चुअल येतात आनी त्या बरोबर ऑल टुगेदर 2 कंट्रीचे मिनिस्टर्स येतात, बाकीचे सगळे तेचे सेक्रेटरीज आनी बाकीचे सगळे डेलिगेट्स आसतले. आमी एअरपोर्टाचेर म्हणजे प्रोटोकॉल कावंटर जो आसा पयलीं वेलकम कावंटर हे मोपा आनी दाबोळी हे दोनूय फाल्यांच्यान सुरवात जाता. इवन दो म्हणजे सेक्युरिटी आनी इवन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट्स कोवीड टेस्टिंग आनी हे सगळे जे आसा ऑलमोस्ट सुरू जातले. गोवन कल्चर म्हणजे ट्रेडिशनली ज्या पद्दतीचे वेलकम, मागीर घोडेमोडणी आसतली, बाकीचे सगळे गोवन कल्चर तांकां दाखोवपाचो स्पेशल प्रोग्राम्स G20च्या खातीर डिझायन केला, जो डिनराच्या वेळार तेंच्या खातीर स्पेशल प्रोग्राम गोवन टोटल कल्चराचेर हाजेर डिपेंडंट आधारीत जो डिझायन केला, क्युरेट केला, तो जो आहा पळय हो कार्यक्रम डिस्प्ले करतले. आनी त्या खातीर आमची ऑलमोस्ट म्हणजे मागीर FDA आसतले, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट सगळी अलर्ट आसात आनी सगळ्यांच्या बाबतींत सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी पास ऑन केला. आयज परत एकदां हांवें रिव्यू घेतलो, थंयसर शॉर्टकमिंग्स आशिल्ली ती इन्स्ट्रक्शन कन्सर्न तांकां दिल्या.